काल जो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला बाब तुलियो डिसोजान म्हाका खरें तर ताका हांसपाक येता. फर्स्ट ऑफ ऑल तुलियो फक्त म्हाका दिसता अळमी कशी केन्नाय तयार जाता. तुलियोचे आमी जर राजकीय कारकीर्द जर पळयत जाल्यार तुलियो केन्ना बीजेपीच्या ऑफिसान आसता, केन्ना काँग्रेसीच्या ऑफिसान आसता. मदीं तो जेन्ना तेजे डॉक्टर विलीन त्रिनमूल हाडलेली मदीं त्या ऑफिसान दिश्टी पडटालो. आमी एज अ जिल्ला पंचायत मेंबर म्हणाव जेन्ना चेअरमॅन म्हणाव जेन्ना फंडाक लागून प्रत्येक सीएमाक मेळचो पडटाले. ते सीएमाच्या OSTच्या कॅबिनान तुलियो थंय बसतालो आपल्यो फायली घेवन. आनीक प्रत्येक गव्हर्मेंट खंयचें सरकार येवं त्या प्रत्येक सरकाराच्या खंयच्या ना खंयच्या तरी कमिटीचेर तुलियो आसता. आतांच्या सरकाराच्या कमिटीचेर तुलियो आसलो अशी कम्युनिदाद कितें म्हणून. आनी जितली आतां फाटल्या जे आमी पळयता पळय आमच्या लक्षान येता कुमदादीचें कितें अफरातफर जाता तितून खंय तरी तेजो हात आसा. मोठ्यो प्रॉपर्टीज आयलँड डील करपाक बाब तुलियोचो हात आसा हे सगळ्यांक गोंयकारांक खबर आसा. आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल्स ऑफ इट. म्हाका जो तेणी इशू घेतला विथ रिगार्ड टू गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडून खंय तरी म्हाका दिसता इट वॉज प्रॉमिस्ड. आय एग्री की फक्त सालिगांवाक आनीक नेबरींग विलेजीसाक ते गार्बेज प्रॉब्लम्स गार्बेज जे उत्पन्न जाल्ले तेका सॉल्व करपाक लागून तो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट थंयसर हाडलो. आनीक आय स्टील बिलीव दॅट इट इज ऑन अ रॉंग प्लेस. आमी जे वॉटर टँकर्स म्हणटा पळय आमचे दोंगर ह्या दोंगराचे वॉटर टँकर्साचे हाडून थंयसर तेजी थंय तेका सुटेबल दुसरी सायट तेका जाय आसली आनी तेका लागून जो हाडलो थंयसर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडलो वॉज अ मिस्टेक इन फर्स्ट प्लेस. पण जेन्ना हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडलो इट हेल्प्ड ऑल्सो. कशें म्हणशाल तुमी जेन्ना तुलियो सक्रीय आसलो राजकारणान पळय तेन्ना कालंगूटच्यो व्हेहिकल्स फूल ऑफ गार्बेज त्या प्लांटार हाडून डंप करताले. थंयसर जे चिऱ्याच्यो खाणी आसल्यो ह्यो खाणी तुडुंब सारक्यो भरून ते गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हणजे गार्बेजाची कालंगूटची गार्बेज हाडून थंयसर रेग्युलर बेसीस 3-4 ट्रक थंय डंप करताले. तेन्ना तुलियो न्हिदलोलो. डॉक्टर विली जेन्ना सक्रीय राजकारणांत आसलो तेन्ना तुलियो इज टू हँडल सर्टन ऑफिस अफेर्स. तेन्ना तुलियोक खबर नासलें कालंगूटच्यान गार्बेज येता आनी थंय ती डंप जाता म्हणून. आतां ही गार्बेज जेन्ना थंय डंप जाता पळय द लिचर्ड पर्क्युलेट्स इन टू द ग्रावंड आनी हो ग्रावंड वॉटर एन्टायरली ते एरियाचो जर तुमी स्टॅटिस्टिक्स जर घेशात जाल्यार कंपॅरेटिवली तेन्ना जी नोटिसीस सर्व जाताल्यो प्रत्येक तुमची बांय पिड्यार जाल्या द साल्मोना स्प्रिंग वॉज कंटॅमिनेटेड. म्हणजे जे गार्बेज भितरल्यान पर्क्युलेट जाले ग्रावंडान एन्टायर ग्रावंड वॉटर टेबल वॉज डिस्टर्ब्ड. आतां म्हाका दिसता बिकॉज ऑफ द गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट द क्वॉलिटी ऑफ द वॉटर हॅज इम्प्रूव्ड. आतां जो कॅबिनेटाचो म्हणटा पळय आय वॉज नॉट प्रेझेंट फॉर दॅट कॅबिनेट. आय रीच्ड व्हेरी लेट सो आय डोंट नो. सो आय वील हॅव टू गो इन टू डिटेल्स. म्हाका डिटेलान वचून पळोवचें पडटलें प्लांट कितलो आसा, खंयची गार्बेज थंयसर येवन ट्रीट जाता, आमच्या लोकांक कितलें प्राधान्य दिता आनी हाव फार सालिगांव इज बेनिफिटेड. आय एम गोइंग टू गो इन डिटेल ऑफ इट. तुलियो हॅज नो रायट, no moral right first place, because when it had to be objected, Tulio was nowhere in the scene. Tulio comes up, emerges only when there are elections, only when there are political requirements. तेन्ना तुलियो बाब आमकां खंय तरी पॉलिटिकल सिनान दिसता आनी मागीर तो हायबर्नेशन म्हणटा पळय बेब्या वयता न्हिदता पळय आनी मागीर पावस जाता तेन्ना भायर सरता पळय त्या टायप वो अळमीचो प्रकार कळ्ळें. वो अळमीचो प्रकार तुलियोन चालू दवरलेलो आसा. एक्चुली हो प्लांट जो आसा पळय दॅट लँड बिलोंग्स टू कलंगूट. It is not in Saligaon. Actually, that land belongs to Kalangut, and all the vehicle which plies through Saligaon. आता हेका लागून तेन्ना इतले सगळे ते भरलेले सगळे पळय गार्बेज आनी तो डिन डिक्रूज रेग्युलरली फॉलोअप करतालो. ते पिक्चर्स तुमी जर यूट्यूबार जर वचात जाल्यार यूट्यूबार तुमकां ओल्ड गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर तुमकां स्टेटस मेळटलो कसो आसतालो पळय तो. आतां बिकॉज ऑफ द ट्रिटमेंट प्लांट इट इज क्लियर्ड, एवरीथींग इज क्लियर्ड ओनली एक्सेप्ट फॉर वन पीट. आता तो एक पीठ करपाक तो म्हणटा वाडोवपाक जाय. गार्बेज कॅपॅसिटी जर तूं ट्रिटमेंट प्लांटाची कॅपॅसिटी टू सर्टन एक्सटेंट तू जर वाडयत देर हॅज टू बी मोर ट्रिटमेंट प्लांट सो दॅट अदर गार्बेज फ्रॉम अदर पार्ट्स डोंट कम टू सालिगांव. तांकां वेगळे वेगळे आनी 4 प्लांट जावपाचे आसा. ते जेन्ना 4 प्लांट जातले तेन्ना द लोड ऑटोमॅटिकली वील कम डावन, बट प्रोविजन हॅज टू बी देर. आतां आमचीच गार्बेज दिसान दीस जनरेट जाता इतली वाडटा. बट आय वील सी टू इट फ्रॉम द ट्रिटमेंट प्लांट सालिगांव इज बेनिफिटेड. म्हणजे सगळ्याकून चड बेनिफीट कोणाक जातलो जाल्यार सालिगांवकारांक जातलो. सालिगांव पंचायत ज्यो आहा हांकां जातलो. एंड आय वील पुट अप अ केस, अ स्ट्रॉंग केस, अनलेस अंटील इट इज सॅटिस्फायड ऑर मेट विथ. आय वील नॉट लेट द एक्सपेन्शन ऑर वट एवर एक्सपेन्शन सुद्दां आय हॅव टू सी कितें एक्सपेन्शन करूं सोदता, कितले वॉट इज द कॅपॅसिटी, आनी त्या प्रमाणे फुडें मागीर आमची पावलां उचलली वयतली.